आयज आम्ही Q&A घेऊन येयल्लेले आसा, क्वेश्चन एंड आन्सर न्हू गो. हय. सो तुमच्या मुखार खूप जाणांचे क्वेश्चन आसा, खूप जाणांचे आसा तुम्ही जोडटा कितली युट्यूबाचेर, तुम्ही लग्न केन्ना जाता, आपूण केन्ना तुझ्या अंकिताचे मामी डॅडीक पळोवंक ना. तेजेर म्हाका एक क्वेश्चन येयला की अवी तुका खूप चोडवां इंस्टाग्रामाचेर मेसेज करता आसतली न्हू. सो हाय गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. आयज आम्ही Q&A घेऊन येयल्लेले आसा, क्वेश्चन एंड आन्सर न्हू गो. हय. सो तुमच्या मुखार खूप जाणांचे क्वेश्चन आसा, खूप जाणांचे आसा तुम्ही जोडटा कितली युट्यूबाचेर, तुम्ही लग्न केन्ना जाता, तुम्ही आनी कितें केन्ना करता, तुम्ही अशें तुम्ही तशें खूप जाणांचे कितें काम करतात, खूप खूप क्वेश्चनां आसा. सो तेजो आन्सर दिवपाक आमी येयल्लेली आसा. ओके. सो चावी लागताली माझी म्हणून काढली हांवें. सो येस गायज, फर्स्ट ऑफ ऑल सगळे क्वेश्चनाचे आन्सर दिवच्या पयलीं आमी तुमकां सांगूंक सोदता, इट्स बीन 1 year फॉर आवर युट्यूब जर्नी, 1.5 year. 1.5 year. ओके, ऑन आवर युट्यूब जर्नी. आणि ह्या जर्नीचेर आमी 10,000 सबस्क्रायबर सक्सेसफुली कंप्लीट केलेले आसा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. आणि खूप सारे फ्रेंड्स जोडले, खूप सारी फॅमिली जोडली, हेटर्स जोडले, एनिमीज जोडले. ओके, ऑल बिकॉज ऑफ युट्यूब. आणि आयज आमी कितेंय आसा, 4 चौगां मदीं वयता जाल्यार आमचें नांव आसा, ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. मस्तीखोर गोवन्स टीम आहा पळय आमची, तेका हांव फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. आयज आमी कितें घालता, आमी खंय वयता, कितें हाडटा, सगळें तुमच्या खातीर न्हू. कितें म्हणूंक सोदता, सगळे तुमच्या खातीर गायज. चलात गायज, सो फटाफट आमी तुमचे आता क्वेश्चन आणि क्वेश्चनाचे आमी तुमचे आन्सर दिवतात न्हू अवी. सो गायज, आमकां न्हू एक क्वेश्चन येयल्लो सगळ्यात पयलो. ओके, अंकिताक विचारला की वेन यू आर गेटिंग मॅरीड. क्वेश्चन विचारला शेरल परेरा म्हणून. वेन यू आर गेटिंग मॅरीड कितें म्हणूंक सोदता तूं? सो गायज, पयली आमी बरी एन्जॉय करतली, आमकां एकामेकाक खूप टाइम दितली न्हू अवी. पळय, आमचे म्हाका ऑलमोस्ट 2-2 दिसांनी कोण ना कोण खंयच्या तरी ब्लॉगान मारता वेन यू गायज आर गेटिंग मॅरीड म्हणून. सो म्हाजो एकूच क्वेश्चनाचो, तुमच्या क्वेश्चनाचो आन्सर आसा, सी गायज, ते अंकिताची लायफ प्रिवियस हिस्ट्री जावन गेल्लेली आसा, ती बॅड जावन गेल्लेली आसा. ओके, एवरी टायम हॉस्पिटल, मम्मी डॅडीक घेवन हॉस्पिटल. ओके, स्टडीज करूंक वयताले ते, कॉलेजीक वयताले जाल्यार थंय कांय करूंक पावनासले. मम्मीचो डॅडीचो गुमूतूच काडपाक तेणें ऑलमोस्ट तेजी लायफ पिड्यार केली. ओके, हांव म्हणिना पिड्यार केली, कितें केलें तें बरेंच केलें. ओके, बट म्हणटा न्हू, एक आसता न्हू यंग एज, 15-14 वर्साची भुरगीं अशी भोंवतात, खेळटात, पण त्या टायमार तेणी कांय करूंकूच ना. सो हांवें ताका म्हटलां, टेक योर टायम, एन्जॉय युअर लायफ. ओके, जाता तितली एन्जॉय करया, जाता तितले भोंवया, मागीर खंय खंय कितें करूंक मेळटलें आमकां, सारकें. मागीर आमकां कांयच करूंक मेळचें ना. सो हेच तुमकां सांगूंक सोदी, हेजो आन्सर, क्वेश्चनाचो आन्सर तुमच्या वेन यू गायज आर गेटिंग मॅरीड. वी आर गेटिंग मॅरीड व्हेरी सून. आणि मॅरीड जावच्या पयलीं आमी आमचे सगळे ड्रीम्स आमचे कितें आहा ते कंप्लीट करता. म्हाजे खूब एम्स आसा, म्हाजे खूब ड्रीम्स आसा, ते कंप्लीट करता, फुलफील करता. ओके, आणि वी आर गेटिंग मॅरीड व्हेरी सून. मेन थिंग गायज कितें आसा जाणा, लग्न जालें म्हणून जायना, आमी दोगांय एकामेकाच्या पायार उबे आसूंक जाय. सारकें न्हू. एक्झॅक्टली. फाल्यां सकाळी लग्न जालें आनी कांयच ना घरान, मागीर कितें करतले, कितें म्हणटा. सारकें सारकें. सो आमी कितें आहा, पायार उबी आसा, पण कितें आहा, स्टेबल जावंक सोदता. ओके, वी आर ट्रायंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो तशें आहा आमचें. ओके, सो दुसरो क्वेश्चन आसा, अवी हाव आर यू, आणि तुजी मम्मी डॅडी कशी आहा, केन्ना तूं ब्लॉगान दाखयना. ओके, सो गायज, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव समीर, कोणी कॉमेंट मारला समीर हांव म्हणूंक सोदता, हांव खूब बरो आसा देवाचे कृपेन, तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हांव सारको घट फीट आसा. मम्मी डॅडी म्हाजी खूब बरी आसा. ब्लॉगान कित्याक ना येना. सो गायज, कितें आसा जाणा, फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या डॅडीक ते युट्यूब कांय कळना, आनी तो कॅमेरा बिमरा तेका इंटरेस्टेड ना. आमची मम्मी कूल मायंडेड. म्हाका एक भयण आसा, शी इज ऑल्सो व्हेरी कूल मायंडेड, तेकाय टेन्शन ना कसलेंच युट्यूब करपाचें. आमी ती सायड कित्याक दाखोवंक ना तुमकां सांगता. आमी ही तुका सायड जी आमची तुमी पळयतात खबर आसा, ती म्हाजी आनी अंकिताची पळयता. इन सडन डेज, आमचे थोड्या दिसांनी आमी तुमकां एक सरप्रायज दिवपाची आसा. वी आर वर्किंग ऑन इट.
सरप्राईज कितें आसतलो तुमकां सांगता. अचानक आमचे व्लॉग्स जे तुम्ही हांगा पळयता, खंय भोंवता ते पळयता, ते आमचे डायरेक्ट घरा कडेन आसतले व्लॉग्स आनी यू गायज विल एन्जॉय इट. माझी मम्मी सारकी फन लविंग सारकी, ओके. आनी तिका खूब कितें म्हणटा ते आमचे फोकाणां करप, मस्ती करप, बरें मस्ती गजाली तुका असले खाजी घालप बीन सेम म्हाज्या भशेन हांव कशी फोकाणां मारता अंकिताची, तशी तिकाय फोकाणां मारपाची खूब संवय सारकी, ओके. आमची सगळी फॅमिली म्हाजे वाटेंतली सारकी लविंग आनी कॅरिंग, ओल्ड मायंडेड ना, जे कॉमेंट मारतात पळय थोडे नाका जाल्ले त्या कॅटेगरीची ना आमचे पेरंट्स, ओके. आमचे पेरंट्सांनी आमकां ल्हान आसतनासूनच फ्रिडम दिल्या, ओके. सो आमी तेजो केन्ना दुरुपयोग करूंक ना. सो हे क्वेश्चनाचो तुमचे आन्सर आमच्या ब्लॉगांनी तुम्ही व्हेरी सून आमचे पेरंट्स पळयतले. दुसरो क्वेश्चनाचो आन्सर आसा, हे कोणी म्हाका दिसता कोण नेवच सबस्क्रायब करता आमकां, तेणी क्वेश्चन विचारला हे चोडू कोण तरी जेनिफर म्हणून. जेनिफर, हाय अवी एंड अंकिता, वी लव वॉचिंग युअर व्लॉग्स, थँक्यू सो मच. असोच मोग दाखया, अशेंच आमचो व्हिडिओक आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करा. आनी आय हॅव बीन वॉचिंग युअर व्हिडिओज फ्रॉम क्वायट 2-3 months अगो. आपूण केन्ना तुज्या अंकिताच्या मामी डॅडीक पळोवंक ना. ताजो कितें आन्सर तुजा? सो गायज कोणाक खबर ना की माझी मम्मी डॅडी खंय हा कितें, तांकां हांव सांगपाक सोदता की माझी मम्मी डॅडी ह्या संवसारान ना, सारखे नवे. आनी त्या बद्दल आमी व्लॉग सुद्दां घातलेले आसा. पूण तरी तूं कोण नेवे आसा तांकां सांगूंक सोदता, अंकिताची मम्मी डॅडी दोगांय एक्सपायर जाल्लेली आसा. आनी सिन्स देन तेजी जर्नी म्हणटा पळय तेच्या लायफान सगळें कितें आहा ते खूद एकुलते एक, ओके. तेज्या मरच्या पयलीं तेज्या आवयन ताका सगळें शिकोवन गेल्लेली आसा, ओके. सगळें रांदपाचें, घराची कामां, आपणाचें काम कशें हँडल करप, सेल्फ डिफेन्स. अंकिताक कुंग-फू घातलेलो, कुंग-फू अंकिता शिकलेले आसा, सेल्फ डिफेन्स सगळें शिकलेलें आसा. सो ते ल्हान आसतनासून तेजी लायफ एक जर्नी अलग आसा. पयलीं तेजी प्रिवियस लायफ आसली मम्मी डॅडी वांगडा, ती अलग आसली. मागीर स्लो मम्मी डॅडी शीक पडोंक लागले तेजे, आनी मागीर तेजी लायफ तुमी जाणा कितें जाली पळय ती. कोणाक खबर ना तांकां सांगूंक सोदता, अंकिताची मम्मी आनी डॅडी ह्या संवसारांत ना, ते आर गॉन, ओके. दुसरो क्वेश्चन, हेजेर म्हाका एक क्वेश्चन येयल्लो आसा की अवी तूं गाडयांचेर इतले पयशे मोडटा कित्याक? व्हेरी गुड क्वेश्चन गायज, ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन. हांव गाडयेचेर कित्याक पयशे मोडटा तुमकां खरें सांगता. म्हाजें एडिक्शन आनी केतूनच ना सोरो, सिगरेट, ड्रग्स केतूनच ना. म्हाजें एडिक्शन गाडयांनी आसा. आनी सिन्स देन जेन्ना हांव गाडयांचेर खर्चो करता, गाडयांचेर टायम स्पेंड करता, म्हाका आनी कितेंच आनी हितून नाका जाल्ले हितून इंट्रस्टेड आसना हांव. सो आय एम रियली फोकस्ड ऑन माय फॅमिली. आनी जें हांव कितें वस्त म्हाजी चलयता, जी मोटरसायकल चलयता जाल्यार हांव तेतून व्हेरी हॅपी आसा. आतां हांवें रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें इतले म्हारग शूज घेतले, सॉरी स्लिपर घेतले, म्हाका इतलें सॅटिस्फिकेशन गावंक ना. एटलिस्ट हांवें ते 1 लाख रुपया गाडयेर मोडलेले जाल्यार हांव सारको एक्सायटेड आसतलो आहलो. सो गाडयांचे पयसो मोडपाचें कारण कितें, हांव सारको एडिक्टेड मोटरसायकलीक, सारको एडिक्टेड न्हू. मेन थिंग म्हटल्यार गायज कितें जाणा, तेजे फ्रेंड त्यो गाडयो थँक गॉड म्हणपाचे ते गाडया वांगडा आसता, नो फालतू फ्रेंडा वांगडा न्हू हवे. हय. सो गायज आमकां आनी एक क्वेश्चन येयला डेन्झिल म्हणून, ओके. अवी तुका खूब चेडवांचे मॅसेजी बीन येता आसतल्यो न्हू इंस्टाग्रामाचेर बीन, आनी अंकिताक खूब चेड्यांच्यो बीन मॅसेजी येता आसतल्यो न्हू. हेजे बद्दल कितें सांगया हा? तुमकां खरें सांगता, इंस्टाग्राम सोशल मिडिया आयडी आमची फेसबूक, इंस्टाग्राम जावं आनी कसलेय जे आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आसा तेजेर आमकां घे म्हणून मॅसेजी येता, हिसपा भायर मॅसेजी येता. बट कितें आहा गायज न्हू, आमी पळोवपाक पावना न्हू गा. आनी मेन थिंग गायज फालतूर मॅसेजी कमी आसता, लोकांचे ब्लेसिंग आमकां चड आसता. ब्लेसिंग्स गायज आमकां खूब आसता. मेन म्हणटा पळय ते गायज, म्हाजी जी मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली आसा खबर आसा, मोस्टली हांवें फॅमिलीज जोडलेली आसा. जाणटे लोक जे आसा खबर आहा तांकां जोडलेले आसा. म्हाजी जी पब्लीक आसा खबर आसा तेतून 100% लोक आसा म्हणटा पळय ते जाणटे न्हू गा. जाणट्या लोकांनी म्हाका घे म्हणून सपोर्ट केल्लो आसा. खूब आशिर्वाद आहा म्हाका तेंचो, ओके. म्हणून हांव फियरलेस घरांतल्यान भायर सरता, फियरलेस आमी घरांतल्यान भायर सरतात आनी आमी घरा वयता. आमचें काम जालें काय
आम्ही कोणाचे वाईट चिंतिना. ओके, देवाचे हितून आमचे कडेन सगळ्या जाणट्यांचो, सगळ्या भुरग्यांचो, सगळ्यांचो आमच्या वांगडा घे म्हणून सपोर्ट आनी आमकां आशिर्वाद आसा न्हू. सो हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आनी कॉमेंट्स सॉरी मेसेजी आमकां खूब येता. चेडवांच्यो मेसेजी म्हाका येता ना न्हू, खूब जाणांचे मेसेजी येता, नंबर दी म्हणून येता. आनी फाटीं एका चेडवान कितें मेसेज केल्ली गो म्हाका, आपणा खंय तुज्या गाडये वांगडा फोटो काडूंक जाय गाडये वांगडा त्या फोटो, खातीर तू आपणा वांगडा बिचार यो गाडी घे आनी. आपणा वांगडा बिचार यो. हांवें म्हटलें ओके हांव येता, अंकिताक घेवन येता म्हटलें. ना अंकिताक नाका खंय, तूं येवं शकता खंय, आपूण खंय तुका वाटेर रावता, मागीर आमी खंय बिचार या आनी बिचार खंय फोटो काडया खंय गाडये वांगडा, एरोक्सा वांगडा. सो हांव आनी अंकिता ते कॉमेंट सॉरी मेसेज पळोवन खूब हांसोंक येयलें आमकां. आनी येता खूब मेसेजी येता, बऱ्यो येता, नाका जाल्ल्यो येतात पूण बऱ्यो खूब मेसेजी येता. ऑल थँक्स टू यू गायज. आनी हांव रिप्लाय करता, अशें ना न्हू, कदीकपणां ना म्हाका. आमी खूब मेसेजी रिप्लाय करता. अनवॉन्टेड कितें आसता पळय ते मेसेजी आमी हें करूंक वचना, रिप्लाय करूंक वचना. आमी पळयता आनी इग्नोर करता नाका जाल्ले. फॉर एग्जाम्पल आतां ब्लॉग घातला समज आनी त्या ब्लॉगान समज सारकें एक्सप्लेन केला की ही प्लेस बाबा अमकी, हांगा आल्दोना आसा जावं अमकें आसा, फूल डिटेल, आनी तरी त्या मनशाक नाका जाल्लो मेसेज करूंकूच जाय ती खंय प्लेस, जाल्यार आमी ताका तसल्यांक रिप्लाय करिना. पूण कोणाक हेल्प जाय, कोणाक कितें जाय जाल्यार आमी डेफिनेटली त्या जाग्यार उबी आसता न्हू. तो मनीस आमच्या बद्दल बरें चिंतू वायट चिंतू आमकां पडोंक ना, पण आमी त्या मनशा खातीर सदीच आसता. स्पेशली आमच्या गोंयकारा खातीर आमी हेल्प करपाक सदांच पयलो नंबर आसा न्हू. हय 1000% सारको, 1000%. ओके, सो आनी एक म्हाका आतां ही मेसेज येयल्या इंस्टाग्रामाचेर. शेरल डिकॉस्टा म्हाका कितें म्हणटा, अवी एक तर युट्यूबर जावपाक जाय, जाल्यार ताका कसलो मोबायल जाय पडटा, एडिटींग करता जाल्यार कसलो लॅपटॉप जाय पडटा, आनी कितें कितें क्रायटेरिया आसता युट्यूब चॅनलाचेर वयर सरपाक, जावं युट्यूब चॅनलाचेर एक सक्सेसफूल युट्यूबर जावपाक. तुजो क्वेश्चन बरो आसलो बाय, बट तुज्या क्वेश्चनाचो आन्सर दिवंक सोदता. युट्यूब स्टार्ट करपाक यू डोंट रिक्वायर्ड एनी एक्सपेन्सिव्ह मोबायल फोन, जाय गो नाका. आमी सुरवात केल्लेली धाकट्या फोनाचेर, आनी आयज हांव खूद एक व्हडलो मोबायल घेवन भोंवता. हो अंकिताचो मोबायल, म्हाज्या फोनान व्हिडिओ चालू आहा. अंकिता पासून एक व्हडलोच मोबायल घेवन भोंवता, हांवूय एक व्हडलो मोबायल घेवन भोंवता. कित्याक हे दीस इज आवर वर्क, हे आमचे दोगांचे आमचे पोट. हे मोबायलाक जो रिस्पेक्ट आसा तो आमचो, म्हाज्याने अंकिताचें सांगता, जो रिस्पेक्ट आमी आमच्या मोबायलांक दिता पळय तेका आमी केका दिना, कित्याक ह्या मोबायला खातीरूच आमचें खंय तरी पोट चलता. ओके, सो तुका सांगूंक सोदता बाय, तूं तर युट्यूब करूंक सोदता, तुका कसलोय मोबायल गरज ना, सादो नॅचरल एक मोबायल आहा आनी तेजेर कॅमेरा आसा जाल्यार तूं व्हिडियोज करूं शकता. वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज कनेक्शन बिटवीन यू एंड युअर पब्लीक. तुजे युट्यूब फॅमिली आसा तेका तर तूं मनांतल्यान कनेक्ट जाता न्हू, तुजे व्हिडियोज कोणूय पळयता, सारकें न्हू. सारकें. आनी एडिटींग करपाक यू डोंट रिक्वायर्ड एनी लॅपटॉप. हांव खूद म्हाज्या फोनाचेर एडिटींग करता. हांव जे सॉफ्टवेअर यूज करता एडिटींगा, तेजें नांव सांगता तुमकां. ओके, VN एडिटर यूज करता, डार्क रूम यूज करता, लायट रूम यूज करता, फोटोशॉप CC यूज करता. हे सगळे यूज करून म्हाजो ब्लॉग रातचो एडिट जाता. ओके, दुसरो क्वेश्चनाचो आन्सर आसा. ओके, सो गायज म्हाका आनी एक कॉमेंट येयल्लो आसा. तूं फ्युचरान तुमी कसलो बिझनस घालतली काय तुमी घालची ना, हेच्या बद्दल तूं कितें म्हणूंक सोदता? घालतली ऑब्वियसली न्हू. अवी आमी चिंतला, हांवें आनी अंकितान एक बिझनस सेटअप चिंतला, हांवें आनी अंकितान. सो तुमकां आतांच सांगिना तुमकां की थोड्या दिसांनी तुमकां सरप्रायज दिता. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी पयलीं तुमकां आमचे ब्लॉग्स दाखयता घरा कडेन आमच्या. सो तशें आहा. मागीर तुमकां सांगता कितें आहा तें सगळें तुमकां आतांच सांगूंक शकना. प्लीज वेट करा न्हू. हांव सोदता प्लीज वेट करा. सगळे हेका एक स्पेसिफिक टाइम आसता न्हू. अवे हय. ओके, सो गाईज म्हाका एक कॉमेंट येता की तुमचो पयलो युट्यूब अर्निंग कितलो आसलो, म्हणजे तुमचो स्टार्टिंगूच तुमी कितले जोडटाली. सो गाईज हांव तुमकां एक स्पेसिफीक, जे टायमार हांवें युट्यूब चालू केल्लो तेन्ना म्हाजो जो फर्स्ट म्हाजे पेमेंट म्हाका येयल्लो. ओके, हांव तुमकां एक्झॅक्ट कांय डिजिट्स सांगूंक शकना. आय कांट एक्सप्लेन यू, आय कांट टेल यू वॉट इज आवर अर्निंग. This is out of YouTube
यूट्यूब गायडलायन. बट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हांव एक आयफोन घेवं शकतालो न्हू. हय एक आयफोन घेवं शकतालो, तितलो म्हाका येयल्लो अर्निंग. म्हाजो फर्स्ट स्टार्टींग तसो एक आयफोन घेवं शकतालो, तसो येयल्लो. आयफोन कसलो व्हडलो 17 बीन न्हू, धाकटो आयफोन. ओके, ओल्ड जे आतां लेटस्ट आहा तो न्हू, ओल्ड. सॅमसंगाचो एक मिड रेंजीचो फोन सांगू शकता तुमी. सॅमसंगाचो मिड रेंजीचो, नॉट व्हडले व्हडले सिरीज, मिड रेंजीचो, म्हणजे त्या टायमाचो पेमेंट आमचो. ओके, तशें. दुसरो म्हाका क्वेश्चन येयला की तुमी आतां इतल्या जाणांक हेल्प करता आनी तुमकां लोक बिट्रे करता, हेज्या बद्दल तुमकां कशें दिसता? आनी हो म्हाका क्वेश्चन विचारलेलो आसा फर्नांडीस एंथनी बाब. पळय, आमी गॅस म्हणून लोकांक हेल्प केली. ओके, आमी हेल्प केली तुमच्या खातीर. तुमी सगळ्यांनी म्हाका मदत केली आनी ती मदत आमी लोकांक कडेन पावयली. बट एंथनी बाब कितें आसा जाणा मरे, तुमकां खरें सांगता, आमी स्टार्टींग खूब एक्सपेक्टेशन दवरताले. आमी न्यू ह्या सेगमेंटान, न्यू आमी युट्यूबाचेर न्यू, लोकांक हेल्प केली जाल्यार लोकांचे थिंकींग कशें आसतलें, ते बॅक फायर जातले की ना, लोक कशे रिएक्ट करतले, आमकां कांय खबर नासलें. आमकां इतलें खबर आसलें आमी कोणाक हेल्प केली की आमकां लोक बरें करतले न्हू. हय कितें म्हणूंक सोदता तूं? पूण सदांच तशें आसना. सदांच तशें आसना. जाता कितें तुमकां खरें सांगता, आतां हांव कोणाची हेल्प करता न्हू, त्या मनशाक एकदां हेल्प पावली, आमी कितें चूक करी खबर आहा, आमी त्याच मनशाक न्हू परत परत न्हू आसूं चल हेल्प करया म्हणून. आनी फुडलो मनीस चिंत्तालो की आमी आतां कामाक वचया नाका, आमी अशी बसून रावया आनी आतां आमकां अवी आनी अंकिता हेल्प करीत रावतली. आनी जेन्ना आमी ना म्हणपाक चालू केलें, म्हणजे आमकां हें दिसलें खंय तरी दुरुपयोग जाता. तुमी पळयलां आसतलें आमच्या व्हिडिओनी, फाटीं एका बायलेन आनी तेज्या पोरान मेळोन फुगट्यो आनी हें फोग फोडलो, आमच्या पयशांचो इबाड केलो फॉर द फर्स्ट टायम. तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमी खंय तरी रॉंग वयता लायफान, आमी चड करता अती. सो त्या मनशाक जेन्ना आमी फुडें हेल्प करपाचें सोडलें, तेन्ना मनशाचो रिएक्शन तुमकां खबर आसा, पाड पडलेली जाता न्हू तशें. सो गायज, आमी इतल्या जाणांक कोणाकूय हेल्प करता खबर आसा. आमी आयच्या डेटीक कोणाचें कांयच घेवन बसना की तो आमकां रिस्पेक्ट करतलो, तो आमकां फाल्यां आमचे कडेन उलयतलो काय ना उलयतलो पळय तो आमी घेवन बसना. आमी इतलें चिंतता की आमी कोणाक मदत करता खबर आसा, आमची फक्त देवान पयल्या पुरो म्हणून न्हू. हय देवान वयरसून आमकां 2 हात तकलेर दवरल्या पुरो. आनी जाणटे लोक आमचे जे तुमी व्हिडिओज पळयता, लोक ल्हान भुरगीं जावं जाणटे जे म्हाज्या मनांतल्यान म्हाका कनेक्ट आसा, तेंचो आशिर्वाद मेळ्ळो काय हांव आय एम द हॅपियस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. ओके, हें चिंतूंक सोदता. हेजो आन्सर तुका होच गायज की कॉमेंट म्हाका वायट खूब म्हणून येता, जावं कोणाय कडेन कोणाचें बरें केलें जाल्यार तेजो एटिट्यूडूय अलग आसता. बट कितें करया, पार्ट ऑफ लायफ. फुडलो क्वेश्चन विचारया न्हू. हय अवी, तुका अंकिता पयली गर्लफ्रेंड आसलें? सो गायज, म्हाका अंकिता पयली खूब गर्लफ्रेंड आसली. खूब गर्लफ्रेंड आहा, खूब. 50 नंबर ना तितलो गायज. नंबर ना तितलो. गायज, हेजो क्वेश्चनाचो आन्सर आसा खबर आसा, तें हांव तुमकां न्हू एक स्पेशल ब्लॉग करपाचो आसा. म्हाका खूब जाण विचारता. ओके, कसलो क्वेश्चन विचारता जाणां, तो क्वेश्चन हेज्या फुडेंच आसा, सांगता तुमकां. क्वेश्चन येयला आमकां जेनिफर डिकॉस्टा परत, तुमी तुमची लव स्टोरी सांगा. ओके, दिस इज द टायम गायज, जेन्ना आमी आमची लव स्टोरी तुमच्या मुखार दवरतली खबर आसा, त्या टायमार आमी तुमकां सांगतली की म्हाजे कितली गर्लफ्रेंडां आसली, हांव अंकिताक कसो मेळ्ळो, अंकिता वांगडा हांव कितले वर्सांनी रिलेशनान आसा, आमी कसले क्रायटेरियाज पयले, आमी कशे डिफिकल्टीज पयली. हेजी जेन्ना आवय आसली तेन्ना हांव आसलो काय नासलो, हेजी जेन्ना आवय आसली तेन्ना म्हाका एक्सेप्ट करताली की नासली, म्हाजी मम्मी डॅडी हेका एक्सेप्ट करता की ना, हे सगळें तुमकां हांव ते स्पेशल व्लॉगान घालपाचो आसा न्हू. कितें म्हणूंक सोदता तूं ह्या बद्दल? आमी तेजेर सेपरेट ब्लॉगूच करपाचो आसा. सो तुमी गायज वेट करात तेजो न्हू. हय. सून घालपाचें आहा, खूब बेगीन अशें न्हू की 2-3 वर्सांनी ना. म्हाका आनी एक फर्स्ट कॉमेंट येयल्लो आसा. ओके, युअर लेग्स, हांवें एक फोटो घातला तेजेर म्हाका कॉमेंट येयला, युअर लेग्स लूक लायक अ डायबिटीक लेग्स, म्हणजे म्हाजे
पाय माझे डायबिटीक पाय कहे दिसता, वच रे याक वच आनी कितें तरी कर रे. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगूंक सोदता, ओके, आमची जी स्कीन टोन आसा, हेजो न्हू म्हाजो म्हणटा, आमचे म्हाज्या असले स्कीन टोनाचे जी चेडवा चेडे आसा खबर आहा, यंग कॉलेजीक एकदां खंय वयतात खंय आसा न्हू, तांकां खूब डिफिकल्टीज फेस करच्यो पडटा. कोण कितें म्हणटा, कोण एक कमेंट नाकाल्ले पास करता. ओके, सो हांव तुका म्हाजें सांगता, हांव खूब प्रावड फील करता वॉट एवर आय एम रायट नाव. सारकें न्हू, हांव कितें म्हणूंक सोदता, आयज हांव जे कलर टोनान आसा जावं कसल्या हेतून आसा, हांव एका बऱ्या चेडवा वांगडा सायडीक बसलेलो आसा आनी आय एम द हॅपियस्ट पर्सन. म्हाका कोणूय कितें म्हणीत जाल्यार फरक पडना. आनी जो कॉमेंट मारला कोणी डायबिटीक लेग्स म्हणून, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आय हॅड अ व्हेरी मेजर एक्सिडेंट फ्यू इयर्स बॅक आनी हे म्हाजो सगळो पांय कातरलेलो आसलो पळय. हे सगळे म्हाजे हांगासर स्टिचीज आसा. ओके, हांव तुमकां एक फोटो घालता हांगासर, सो पळया. सो खूब डिफिकल्टीज काडलेले आसा. हांव खाटीर आसलो, मम्मी डॅडी म्हाका टॉयलेटीन व्हरताले, मम्मी व्हरताली, म्हाजो गुमूत मम्मी गाडी. सो बिकॉज ऑफ दॅट हे पळोवन हांवें हांव खूब डिस्टर्ब जातालो, म्हणून हांवें मागीर गाडी बीन फास्ट चलोवपाची बीन सोडली. सो गायज, कोणी कॉमेंट मारला पळय ताका हो आन्सर कितें म्हणूंक सोदता, हांव तेका आन्सर दिवपाक सोदता. तुका कितें तेजो पाय चाटूंक जाय? हो, म्हाजो पाय चाटूंक जाय दिसता ताका. बट सोड, आसूं, आमी काय म्हणूंक शकना. आनी तो मनशान कॉमेंट मारला, हे मारला पळय, तो फेक आयडींतल्यान ताका ना डायरेक्ट येवन आपणाच्या रियल आयडी वयल्यान हे घालपाक कॉमेंट मारपाक. म्हाका खूब गाळयो अश्यो येता तोंडान. आमी नीज गोंयकार, आमच्या तोंडान गाळयो आसतात, खूब तरेच्यो आसता. सो सांगूं शकना आमी. दुसरो कॉमेंट येयला आमकां, मॅसेज येयल्या आमकां, अवी म्हाजी मम्मी डॅडी तुजे सदींच व्लॉग्स पळयता आनी आमगेर ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तीय तुजी व्लॉग्स पळयता, बट केन्ना केन्ना तुमी अती करतात आनी अंकिताची ड्रेसींग स्टायल एक एकदां आमकां आवडना. कितें म्हणूंक सोदता? कोणाक म्हाजी ड्रेसिंग स्टायल आवडना जाल्यार तुमी व्लॉगूच पळोवं नाका, जाल्यार डायरेक्ट सांगता हांवें. पळय, हांव कितें म्हणटा जाणा, अंकिताक हांवें फ्रिडम दिला स्कर्टी घालपाक, शॉर्ट क्लोथ्स घालपाक, शॉर्ट स्कर्टी घालपाक, कितें वॉट एवर इट इज, ताका जाय तें. म्हाजी मम्मी डॅडीन केन्नाच अंकिताक म्हणूंक ना की तूं सलवार कमीज घाल म्हणून. हांव ताका खूब सांगता, तुका जाय ती कपडे तूं घाल. अंकिताक खूब लोकांनी न्हू आपणाचें ज्ञान बाटलेलें आसा की तुका लोक अशें म्हणटलो, लोक तुका अशें कमेंट मारतलो, तूं ते शॉर्ट कपडे कित्याक घालता, तूं ते घालूं नाका, अशें खूब जाणांनी अंकिताक एकूच सांगलां, त्या मनशा कडेन बरे भशेन हें कर आनी सोडून घाल. कित्याक आमी त्या कॅटेगरीची न्हू. म्हाजें हें आहा खबर आसा, आय एम अ ओपन मायंडेड पर्सन and I have a freedom to wear whatever I am and I don't have right to stop any woman around me. हांव अंकिताक न्हू खंयच्याच चेडवाक सांगूं शकना तूं हें घातलाय तें रॉंग घातलां म्हणून, हें करताय तें रॉंग करता म्हणून. ओके, हे ड्रेस घातला तो रॉंग, हे स्लीवलेस टी शर्ट घातला तें रॉंग. ही तुमची मेंटॅलिटी, लोकांची मेंटॅलिटी, जी लोकांक कितें म्हणटा ते, लोकांक अशें दिसता की हे कपडे घाली जाल्यार चेडूं फालतूर. मेन थिंग गायज कितें आसा, आमी कितलें बरें काम करता तेतूर सुद्दां आमकां 10% लोकांच्यो गाळयो खावच्योच पडटा. कितें म्हणटा, ऑफकोर्स सो खावचें पडटा. बरें केल्यार गाळयो घालतात, वायटूय केल्यार तुमी गाळयो घालतात कोणाक घालूंक जाय ती. आमी एक व्हिडिओ घातलेलो, तुमकां खबर आसा की संगीता आनी तेजो एक कलीग, तेजो म्हणजे तेजो स्टुडंट, थंय कोणी कमेंट मारला की यू नो तांकां कोणी म्हटलें खंय की ताका ब्लायंड कित्याक म्हणटा. आतां म्हाजो तर तुमी व्हिडिओ पळयला जाल्यार हांव डिसेबिलिटी फॅमिली जी आसा म्हाजी, जशें टायरॉन आसा, वियोना आसा, जसो आनी कोण खूब जाणां आहा, हेंच्या वांगडा न्हू आमी एक फॅमिली कशी रावता. ओके, आनी त्या वर्डाक आतां हांव पळय तुमकां खरें सांगता, हांव कितें व्हडलो MBA हें केल्लो ना. जें आहा तें आमी स्पश्ट दोळ्या फुडल्यान सांगता. आनी कोणाक वायट दिसता, कोण थोड्यांक वायट दिसता आसतलें ना न्हू, आनी थोड्यांक जे अति स्मार्ट आसा लोक, बोटां दाखोवपी आसता, जे फुडें वचोन हेल्प करूंक सोदिना, पण आमी हेल्प करता जाल्यार तेजेर क्वेश्चन करपाक आसतात. आनी क्वेश्चन तो तुमचो आसा, जे कपडे म्हाका जाल्यार कसलेच प्रॉब्लेम ना. तशेंच म्हाजे खूब जाण अशी फॅमिली मेंबर्स आसा तांकां कसलेच फरक पडना. ओके, बट आसता थोडे, काय करूं शकना आमी. ओके, आनी एक मॅसेज येयल्या म्हाका, तुमकां खूब जाण फेक आयडी करून कमेंट मारता ते आपूण पळयला खुबदां, तुमी हेंकां कशें रिएक्ट करता. फेक आयडी तुमकां खरें सांगता गायज, एक टायमार आमी कोणाक फ्रेंड आमच्या व्लॉगांनी म्हणटाले, जावं कितेंय म्हणटाले न्हू,
ते मनीस आयज फेक आयडी करून कमेंट मारता कित्याक सांग जस्ट बिकॉज वी हॅव शोड देम थ्रू फेस तोंडार आमी कितें आमच्या वांगडा वायट जालें न्हू आमी तोंडार सांगतात डायरेक्ट की बाबा हें अरे रॉंग तुजें तूं कितें केलां तें रॉंग ओके आनी ते थोड्यांक पचना कळ्ळें ते थोड्यांक आवडना तुमची रियलिटी सांगली न्हू ते थोड्यांक आवडना सो मागीर ते कितें करतात फेक आयडी करतात आनी कमेंट मारतात नाका जाल्ले कित्याक तेंच्या घरान आवय भयण भाव कोण बायल ना न्हू म्हणून सारकें म्हणून कितें म्हणूंक सोदता तें हांव हय खूब कॉमेंट्स आहा खूब आमी अशें तुमकां दाखोवंक लागत जाल्यार खूब टायम लागतलो बट क्वेश्चन आनी आन्सराचें आमचे कडेन लिस्ट आसा आमी एका आयच्याच व्हिडिओन घालिना सगळें आमी तुमकां थोडे कितें म्हणटा ते फुडल्या फावटी दवरता पण लास्ट क्वेश्चन तेजो आन्सर दिवपाक सोदता तुमकां आनी खूब जाण वेट करी ह्यो क्वेश्चनाचो आन्सर हें करपाक तुमचो युट्यूबाचो जोड कितलो ओके म्हाका कॉमेंट मारला सांगता तुमकां श्रिश्टी नायक तुमचो युट्यूबाचो हें कितलो सो गायज तुमकां सांगूंक सोदता जे युट्यूबर आसा तांकां एक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आसता युट्यूबा कडल्यान की वी कॅनॉट डिस्क्लोज युट्यूब पेमेंट आमचो पेमेंट कितलो येता तो आमी सांगूं शकना आमी कितली जोडटा ते आमी सांगूं शकना बट आमी तुमकां एक हिंट दिवं शकता एक बरो शिकलेलो म्हणजे बरो शिकलेलो MBA बिम्बे करून बरें शिकलेलो मनीस जे जॉबाक लागता तो जोडूंक पावना तितले एक युट्यूबर जोडटा आमी तरी युट्यूब म्हणटा पळय त्या कॅटेगरींतली आमी एक बारीकशे केंस कित्याक आमचें तें आहा पळय युट्यूब इट्स अ व्हेरी स्मॉल थिंग तुमी व्हडले व्हडले कंटेंट क्रिएटर पळयता ते करोडांनी जोडटात अब्जांनी जोडटा व्हडल्यो व्हडल्यो लॅम्बोगिनी व्हडल्यो व्हडल्यो फरारी दुबय हे थंय प्रॉपर्टी घेवन दवरतात दिसाक घेवं शकता दिसाक घेवं शकता आमी एक धाकटुलें केंस बट आमी जे जोडटा खबर आसा एक बरो व्हडलो शिकलेलो मनीस बऱ्या जॉबाक आसता बऱ्या हितून कंपनीन आसता तितले जोडूंक पावना तो तितलो जोडूंक पावना तितले आमी जोडटा न्हू आनी आमी प्राउडली तुमकां सांगूंक सोदता की आमी आयज कितेंय करता तुमच्या खातीर करता आनी तेंच आमी आमचेरूय मोडटा आमी लोकांकूय हेल्प करूंक सोदता हांवें व्हडलें डिसिजन घेतला गायज ओके तुमकां खबर आसा हांव कितें डोनेट करपाचो हांव परत सांगता की हांव म्हाका एक क्वेश्चन येयला तेजो एक क्वेश्चन आहा पळय तोय एक तुमकां घेता क्वेश्चन भितर की तुवें सांगलेलें की तुजो बोन मॅरो तूं डोनेट करपाचो आसलो तेजे बद्दल अवी तुवें आजून अपडेट दिवंक ना हांव परत सांगिना म्हाका डॉक्टरान म्हाका खूब तापयलो तशें सांगूंक मेळना म्हणून बट हांव तुमकां सांगूंक सोदता की म्हाजे दीस व्हेरी क्लोज आसा अचानक म्हाजे तर ब्लॉक येवपाचे बंद जाले जाल्यार समजा की हांव त्या सेगमेंटान गेलो म्हणून न्हू सो हे तुमकां हांव सांगूंक सोदी आमी न्हू एक्स्ट्रीम लेवलाचेर लोकांक वचून हेल्प करता पण त्याच एक्स्ट्रीम लेवलाचेर लोक आमकां रिटर्न रिस्पेक्ट करिना हेल्प जाली तेजें काम जालें न्हू काय चलते म्हणून म्हणटात ते हटा सावंतकी गटा म्हणटात कितें म्हणटा तूं सारकें हटा सावंतकी गटा म्हणटा हो कोण हो आमी वळखना हेका तशें आहा तें ओके सो युट्यूबाचेर जे जोडटा आमी खबर आसा व्हडल्यांतलो म्हणजे जो गोंयान जे बऱ्या कंपनीन मॅनेजर पासून आसा खबर आसा सुपरवायझर पासून आसा पळय तितले जोडिना तितले हांव आनी अंकिता ह्या युट्यूबाचेर जोडटा आमी आंकडो सांगूं शकना कित्याक इट इज आउट ऑफ कम्युनिटी गायडलायन ओके सो गायज काळोख जाल्लो आसा आनी आतां पावस पडपाचो आसा तुमचे क्वेश्चनाचे आन्सर तुमकां आमी फाल्यां दिता चॅनलाचेर जर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब हांव मेळटा तुमकां नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ टाटा गुड नायट आनी बाय बाय पावस पडटा बाय 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 कदिली घ्या